जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जानेवारीची 21 तारीख साद्या काळाचो तिसरो आयतार आमी देवाच्या उतराचो आयतार जावन संभ्रमता. आपेरूइत इल्लीस तांकां उगडलो म्हणल्यार आपोस्तलीक पत्रां मारिफात पापा फ्रांसिसान हो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन संभ्रमूंक उलो दिल्लो. देवाच्या उतराचो मोग करच्याक, देवाच्या उतरां मारिफात आमची जिणी परिवर्तन करच्याक ताणें दिल्लो उलो सकाळीं. देवाच्या उतरांत कितें आसा, देवाच्या उतराचें बोळ कितें, पवित्र पुस्तक तें विवरसून सांगता. पवित्र पुस्तकांत कितें आसा? पवित्र पुस्तकांत देवा बापाचें योजन आसा, ताची मांडावळ आसा. ह्या संवसारा विशयान ताची चिंतना कितें, ताची आशा कितें तें घालून दवरलां. पवित्र पुस्तकांत देवाचे शेगूण आमकां वर्णिल्यात, ताचो मिस्तेर सोडोवन सांगला. देवाची गूंड जाणवाई आमच्या काळजाक मेळशी केल्या. पवित्र पुस्तकांत आमकां आमचे विशयांतय कळीत केलां. आमी कोण देवा मुखार आनी देवाची कितें आशा आनी स्वप्नां आसात आमचे पासत. ताणें कितें मुखल्या जिविताक आमकां मांडावळ घालून दवरल्या, कितें दायज तयार करून दवरलां, त्या विशयांतय आमकां समजोणी दिल्या. पवित्र पुस्तकांत आमी खरेंच देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण भाग जोडटा म्हणून आमकां सांगून दिलां आनी त्या वाटेन वचूंक आमकां वाट दाखयल्या. पवित्र पुस्तकांत आनी एक गरजेची संगत सांगल्या, एक सत्राय प्रत्येक जावन मनशाच्या जिवाचो आत्म्याचो विरोधी कोण गे म्हणून आमकां सांगून दिलां. देवसार वा सैतान ताची वळख आमकां करून दिल्या आनी ताचे तोन आमी फळाफळ घेवंक, ताच्या विरोध रावूंक आमकां जायपुरत्यो वाटो दाखोवन दिल्यात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाचो उतराचो आयतार केवल ह्या जानेवारी म्हयन्यान मात्र न्ही, त्या आयतारा मात्र न्ही, सगळें वर्सभर आमी वाचच्याक, नियाळ करच्याक, मागणें करच्याक वापरया. हे दोळूच आमी आराम केला. बायबलोतॉन ही दावणी, ह्या दावणेंत आमी मेळया. कोण येदोळ पाटी उरल्यान जाता तितल्या मटान तांणी मुखार येजय आनी ह्या दावणेंत मेळोन देवाच्या उतराचो स्वाद आनी नाद आमी आयकत जाय, ताची गोडसाण साकत जाय. आनी सोमी कितलो स्वादीक गोड गे म्हणलें ह्या पवित्र पुस्तका मारिफात, ताच्या उतरां मारिफात कळटा. ह्या वर्साचो विशय आसा म्हज्या उतरांत रावा म्हणून जेजू म्हणटा. ताच्या उतरांत आमी घर करून रावत जाय. तोवळ तो आमचे थंय घर करून रावतलो, ताचे बिड्यार आमचे थंय करतलो, बाप आनी पूत आमचे थंय रावतले आनी तोच आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या मारिफात उलयतलो. हें वरस प्रत्येक जावन त्या आयतारा पाप साहेब जुबलेवाच्या वर्साक तयाराय जावन मागण्याचें वरस उद्घाटन करतलो. आमी सक्कट सांगता मेळया आनी देवाक अर्गां दिवन हो संभ्रम करया. देवाचें उतर आमच्या वाटेक एक दिवो जावन दी.